आरटीओन टॅक्सी, बसी आणि बाकींच्यांक रेटी फिक्स करूंक दिल्यात, मात ट्रक ड्रायव्हरांच्यो ट्रिपीच्यो रेटी फिक्स केल्ल्यो ना। सरकारान ट्रान्सपोर्टाचे सगळे प्रश्न बेगीन तडीक लावचे म्हूण शिवसेनेचो गोयचो मुखेली सुदीप तामणकर मागता। शिवसेनेकूय गोयच्या न्हयांचे नॅशनलायझेशन जाल्ले नाका। सरकार खंय बारीक लोकांच्या पोटार आड येता। बसवाल्यांच्यो स्किमी ज्यो आसा ह्यो योग्य तरेन स्पीड ते वाडोवची आणि योग्य तरेन हांकां सगळ्यांक ज्यो स्किमी आसा ह्यो तेंच्या पर्यंत पावोवपाची आयज आवश्यकता आसा। आणि टॅक्सीवाले जे आसा त्यांचो विषय, मागीर रेंट कॅब वाले यांचो विषय, सगळे विषय सरकारान जाता तितल्या बेगीन सोडोवपाची खंय तरी आवश्यकता आसा। खंय तरी पळोवंक दिसता की हे सगळे विषय प्रलंबीत दवरून आयज खंय तरी सरकार जनतेच्या पैसे जी पळय कराच्या रूपान सरकाराच्या तिजोरेन येता ती खंय तरी लूट चल्लेली आसा सरकारा कडसून। तेन्ना सरकारान जाता तितल्या बेगीन हे विषय सगळे सुटावे करचे। रिक्षा जो मोटरसायकल पायलट जो आसा हेचो दर वाहतूक खातें नोटिफाय करता। रिक्षा जी आसा हेचो दर वाहतूक खातें नोटिफाय करता। मागीर टॅक्सी जी आसा हेचो दर वाहतूक खातें नोटिफाय करता। मागीर बस जी आसा हेचो दर वाहतूक खातें नोटिफाय करता। तर हे सरकार वाहतूक खातें ट्रक वाल्याचो दर कित्याक निश्चित करिना ह्या प्रश्नाचे उत्तर तेंच्यांनी आयज दिवपाक जाय। वाहतूक खात्या जर कमर्शियल सेक्टरान ज्यो सगळ्यो गाडयो येता हेंचो जर दर निश्चित करता जाल्यार ट्रक वाल्यांचो दर निश्चित कित्याक करिना। नद्यो ज्यो आसा गोंयांत ज्यो रिव्हर्स आसा आमच्यो हेंचे गाळ उसपून खंय तरी राष्ट्रीयकरण करपाचो निर्णय चल्लेलो आसा। हेकाय आमचो शिवसेनेच्या तर्फे आमचो विरोध आसतलो आणि स्पष्टपणान आमी आरोप करता की नितीन गडकरी जो आसा आणि आमचो गोयचो वाहतूक मंत्री आहा ढवळीकर हे खंय तरी हेंच्यांनी वेळोवेळी गरीब लोक जे वेवसायान आसा पोटापाणयाचो विशय सोडोवपाक जे लोक आयज वेवसाय करता त्यांच्या पोटार पाय दवरपाचो आनी एक परत हो प्रयत्न चल्लेलो आसा हेंचे कडसून दोगांय कडसून असो स्पष्टपणान आमी आरोप करता। मडगांवां दक्षिण गोंयचे विमेन्स पुलीस स्टेशनान कांयच जाग्यार ना। थंय बरो ट्रेन स्टाफ घालचो ना त्यो गजाली जाग्यार घालच्यो म्हूण विमेन एक्टिविस्ट आवदा विएगास मागता। आवदा 2 ऑक्टोबराक मडगांवां विमेन्स पुलीस स्टेशना भायर बसतली। मागण्यो मान्य जाय मेरेन पुलीस स्टेशना भायर बसून रावतली म्हूण आवदा विएगास सांगता। All the basic infrastructure and the necessities are not there. Police women are also women and therefore they need to be empowered like any other woman. If we want women to work, then they should be provided with the necessities. And now with the coming of the POCSO Act in 2012, it is necessary that you have a child-friendly police station where a child can come and report sexual assaults or offences. And this is not existing in this women police station. And therefore I made a few demands. One basic demand is that any policeman who is trained in the rescue operations where commercial sexual activity is concerned or any other rescue, one who can prepare a panchnama efficiently, one who can use the computer efficiently, one who can do scene of offence panchnama quickly, should be posted at this police station. I am not bothered about whether it is a man or a woman, but importantly the officer has to be sensitive to women. It should be a conducive environment. I have put down my demands here. Please highlight them. I will be grateful. And I am sitting on 2nd October, which is Gandhi Jayanti. This day I wish to sit outside the Margaon town police station to see that my demands are addressed. Not just for one day. Till your demands are met, you will be sitting outside the police. I'll be the guest. I'm their guest otherwise also. Every time, day or night, they call me, I'm there. I'm assisting them. So should they not listen to me?
काणकोणा लोलया थंयच्या कांय लोकांक IIT आयिल्ली नाका ते खंय लोलयेच्या पठार फुडले पिळगेक राखून दवरूंक सोदतात. तांचे 95% लोलयेकारांक IIT नाका. मात लोलया सोडून गेल्ल्या लोकांनी मडगांवां पत्रकारांक घेवन IITक तेंको दिवपाची कारस्थाना करची न्ही. वेळ पडल्यार ह्या विशयाचेर खंय पंचायत सुद्धा पडपाक शकता. शिक्षण या नात्यांनी आमकां पठार सांबाळपा खातीर IIT खातीर लोकांलो कांयच मेळना हेजेर, पूण जे पठार आहा त्या पठाराची कितली इम्पॉर्टन्स आहा ते आमगेल्या पुराय ह्या वार्डाक खबर आसा. ताका लागून आमगेल्या पठार राखपा खातीर आमी IIT खातीर ओपन करतात. पयशांचे नोटाचेर जे पयशे बरेय उरता ते वाचूंक पडटा एज्युकेटेड. आमी डिग्री ना उरत पूण आमी एज्युकेटेड अनएज्युकेटेड जे आमचे आरोप जाता पळय आमी अनएज्युकेटेड न्ही हें तांकां कळपा जाय पयलें. आनी दुसरें म्हणल्यार ते म्हणल्यार 10 लोक हांव तुका म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे हांव पुराय गांवांत बारीक बारीक लोकां कडेन संपर्क केला. हेजे प्रमाणे जवळ जवळ 95% लोक हेका ओपोजात. जाल्यार तुगेले ना ताजे पयलीं तुगेले एक सांगता आमकां गांवांक गांवपण्यांक सांबाळून दवरपाक जाय. कित्याक आमगे सगळे गांव आज तुगेले बरे भशेन थंय चलता, पूण हातूंतल्यान आनी थंयसर कितें आयलें जाल्यार गांवांक आमची चुगलसाण वाडटली. कसलोच फोर्स गांव जेन्ना सगळे एक आसा तेन्ना मागीर तांकांय कळटलें न्ही. गांवां एकवट आसली जर आमी हें करता तेन्ना जातलेंच न्ही ऑटोमॅटीक. कितें तरी आमकां उपाय काडचो पडटलो. तो आमी आतां हांव एकटो सांगूंक शकना. हांव सगळे जाण सरपंचा कडेन उलयता हेंचेर तो डिसिजन घेतलें आमी. पण IIT लागून एक वेळा पंचायत सुद्दां पडपाक शकता एक वेळा म्हणून इतले तूं इतली तुका हांव सांगूंक शकना की इतलो आमगेलो विरोध आसता का. IIT समर्थक म्हणटा विरोधकांक विशय सारको खबर ना, तांकां एकठांय हाडून समजावंक जाय. तो काही जे माहिती घेनासतना जे विरोध करतात तांकां आमचो विरोध आसा. आमचें मत अशें की ग्रामसभा जावपाक जाय. आज हांव ठाम ग्रामसभा घेनासतना खंयचोय इशू जावपाक जायना. ग्रामसभा घेवपाक जाय, पूण ग्रामसभा घाई गडबडीक नाका हो म्हाजो आजूय मुद्दा फुडेंय आसतलो आनी हाजे फुडेंय सदां आसतलो. आज सांगता की खंयच्याय स्टुडिओ ताणें येवचें किंवा अशी एक लायव्ह हें घेवचें की थंय जाणकार लोक बसतले, गांवचे ते विरोध करणारे, गांवांक जे जाय म्हणणारे अशे लोक हांची एक बैठक लायव्ह घेवची आनी थंय चर्चा जावची, हुल्लडबाजी न्ही. तांणी खंय गांव सोडला, गांवपण सोडिल्लें ना. IITक तांचो तेंको, पूण ताका काय अटी आसात. आमी त्या दीस एकमुखान मागणी केल्ली की आमकां IIT जाय पण विथ कंडिशन्स. ताजें उत्तर आमकां मेळना. तो वेळ पर्यंत IIT करपाक आमची परवानगी आसपाची ना. हांव परतून रिपीट करता, आमी जे प्रश्न उपस्थित केलात ताजें निराकरण योग्य निराकरण जावपाक जाय IIT वाल्यांनी आनी सरकारान तें करपाक जाय. हें जर जायत जाल्यार आमचो IIT प्रकल्प करपाक पुराय तेका आसतलो. IIT सारकेल्लो प्रोजेक्ट लोलयां जाय. ते खातीर थंयची सरपंचाची खुर्ची सुद्दां सोडपाक तयार म्हूण सरपंच उलोवन दाखयता. हांव अजूनय ठाम त्याच मतार आहा की खंयचीय ग्रामसभा घेतले शिवाय आमी IIT प्रोजेक्टा खातीर फुडें वचची ना. IIT सारको प्रोजेक्ट, एज्युकेशनल प्रोजेक्ट, नॉन पॉल्युटेड प्रोजेक्ट येवपा खातीर जर म्हाका म्हजें सरपंच पद सोडचें पडलें जाल्यार हांव तें सोडपाक तयार आसा. पूण तें सोडलें म्हूण असली प्रोजेक्ट गांवांत येवपा खातीर हांव सदांच प्रयत्नरत आसतलो. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार आनी सावियो डायस. घेऊया एक ब्रेक.